तीन फावट तलाक म्हळें की शरिया प्रमाण घरकान्नीक डायव्होर्स. फक्त तोंडानूच न्हय, फोन आनी व्हॉट्सॅपाचेरूय 3 फावट तलाक म्हणून खंय बायलेक सोडूं येता. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डान स्पश्ट केलां. कांय लोक कायद्याचो दुरुपेग करतात म्हणून कायदोच नाकारप चुकीचें म्हणून बोर्डाचो आर्ग्युमेंट. ट्रिपल तलाक आनी शरियात जाय म्हणून मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डान युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाक विरोध केला. एक तो एक ऐसी क्लाइंट थी मेरे पास जिनके शौहर बाहर रहते थे, तो उनके बीच में कुछ महीनों से तनाव चल रहा था, तो हस्बैंड ने व्हाट्सएप पे उसको तलाक दे दिया. 3 बार उन्होंने व्हाट्सएप पे तलाक दे दिया और बोल दिया कि मैंने तुम्हें 3 तलाक दे दिया हूँ. तो वो औरत आज भी कंफ्यूज है क्योंकि उसके हस्बैंड अभी भी बाहर है. वो आकर यहाँ पर कुछ सोल्यूशन नहीं करना चाहते. तो इस मसले में मैं जानना चाहूँगी कि वो तलाक हो गया है या नहीं. दोनों सूरत जो आपने बताई वो तलाक पड़ गई इसकी बीवी पर. तलाक व्हाट्सएप पर भी हो जाती है, तलाक फोन. बहुत से लोग हमसे पूछते हैं साहब ये क्या बात है व्हाट्सएप पर तलाक हो जाए, मेल पर तलाक हो जाए. लेकिन आप तो जानते हैं कि आज दुनिया में बड़े बड़े काम मेल से और ऑनलाइन होते हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस इससे होता है. तो व्हाट्सएप हो, मेल हो, फ़ोन हो, ये अपनी बात को पहुंचाने का एक ज़रिया है. और मकसद ये है तलाक देने में कि एक फरीक दूसरे फरीक को अपनी बात पहुंचाता है कि मैं अब तुमसे अलहदगी इख्तियार कर रहा हूँ. तो आपने जो दोनों सूरतें बताई हैं उसमें तलाक पड़ गई है उसकी बीवी पर. कॉमन सिव्हिल कोडाचेर मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डान मोदी सरकाराक उघड आव्हान दिला. जो मनीस स्वताच्या घरकान्नी बरोबर नाते दवरूंक पावलो ना ताणें मुस्लीम बायलांच्या हक्कांचो हुस्को करचो न्ही म्हूण यूपीचो ॲडव्होकेट जनरल जाफरत जिलानी उलयलो. मुस्लिम पर्सनल कायद्यात खंय मोदी सरकारान मेतेर जावचें न्ही. ऐसा नहीं कि इस्लाम में ये हलफनामे में कह दिया गया हो कि साहब औरतों को मारने का हक किसी कभी नहीं, ये कोई कह ही नहीं सकता है. लेकिन हाँ, इस डाइवोर्स के, ट्रिपल डाइवोर्स के कंटिन्यू रहने के लिए ऐसी मिसालें दी गई है कि जहाँ ये नेसेसिटी हो या जस्टिफाइड नजर आए. अदरवाइज इट इज़ नॉट जस्टिफाइड. इट इज़ लायबल टू बी पनिश्ड if it is being misused. It has been misused, and mostly it is misused. Mostly this pronouncement of triple divorce at one time is not justified. इसमें कोई पर्सनल लॉ बोर्ड ये तहरीक 1985 से चला रहा है इस्लाह माशरा के नाम से. तो जिस चीज़ गलत है माशरे में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून ख़त्म कर दिया जाए. और इसको जेंडर जस्टिस कहना, प्राइम मिनिस्टर जी इसको कह रहे हैं कि साहब औरतों के साथ, मुसलमान औरतों के साथ बड़ा जुल्म हुआ. वो शख्स जो खुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपनी बीवी को नहीं रख सकता है, उसको कोई इज्जत नहीं दे सकता, दूसरों क्या कहता है. ये तो ऐसी बात हुई कि साहब हमको हमारे पर कानून नहीं है. तो ये अपनी जगह ये सही है कि कुछ लोगों के साथ, और ये परसेंटेज अगर आप सर्वे कर लें, मैंने तो आज भी कहा गोवा में कि आपके वहाँ तो 15 लाख आबादी है, आप सर्वे कर सकते हैं. एक साल में कहा कर गया है, तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये परसेंटेज मुसलमानों में कितना है और दूसरी कम्युनिटीज़ में कितना है. मौलाना खलीद म्हणटा इस्लामा प्रमाण तलाक ही वायट गजाल, पूण मनशाच्या स्वभावाचेर उपाय म्हणून काय कायदे जायच पडटात. तो तलाक कोई अच्छी चीज़ नहीं है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शरीयत में जितनी चीज़ों की गुंजाइश रखी गई है उनमें सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक. अब गज़ल हलाल अल्लाह तलाक, सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक. कि कोर्ट तलाक दे दे, मर्द अपनी तरफ से तलाक नहीं दे, उसमें औरत के साथ ज़्यादती होगी. लेकिन अगर आप उसकी गहराई में गौर करें तो आपको महसूस होगा कि यह मर्द को जो हक़ तलाक दिया गया है इसमें औरत की भी भलाई है, मर्द की भी भलाई है. एक तो कोर्ट में जब आप कोई तलाक हासिल करने के लिए जाते हैं या जाती हैं, आप सोचिए कितनी मुद्दत लग जाती है. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि शिरीष कुंकळेकार. वाळपय नगरपालिकेचे गोशाळेच्या बाबतीत राजकारण चल्लां. पालिकेच्या कॅटल शेडीची दशा जाल्या. दुसऱ्या वटेन पालिका थंयची एनजीओ श्रीराम गो संवर्धन केंद्राच्या गोशाळेक सरकाराच्या स्ट्रे कॅटल स्किमीचो पयसो घेवंक दिना म्हूण गो संवर्धन केंद्राचो वाळपय पालिकेचेर आरोप. नगराध्यक्ष म्हणटा आता पालिका स्वताच गोशाळा सुरू करपाचो विचार करता म्हणून श्रीराम गो संवर्धन केंद्राची फायल परत धाडल्या. As per High Court direction,
सगळ्यो ज्यो म्युनिसिपालिटी गोंयान आसा तांच्यांनी अशा प्रकारचे म्हणजे वाळपयची ही म्युनिसिपालिटीचो हो कोण वाडो कॅटल पॉंड हें दाखोवपा खातीर तांच्यांनी हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे बांदलो, पूण हो कॅटल पॉंड आतां गेली 8 वर्सां पासून म्युनिसिपालिटीचो हो बंद आसा. हांगा एकूय गोरू ते बांदिनात, तांकां कसल्याच प्रकारची चारो कांयच ना. रस्त्यार कितें इंजर्ड एक्सिडंट जाले जाल्यार हे म्युनिसिपालिटी आतां पर्यंत आमकां सांगतात गोशाळा म्हणून, आनी आमी तेंची सगळी ऑल द टायम सगळी व्हरोन ट्रिटमेंट करता. आज तुमी पळयात ही शेड आसा म्युनिसिपालिटीची, पूण हांगा गायो आनी दवरपाच्या जाग्यार एक गाडी आसा आनी हांगासर कोणी कितें केलां एक्सपान्शन करून हें इल्लिगल सगळें काम चालू आसा. पालिकेन 15 दिसां भितर गोसंवर्धन केंद्राच्या गोशाळेक मान्यताय दिली ना जाल्यार पालिके आड धरण्याक बसपाची तयारी गोरक्षा एक्टिविस्टांनी केल्या. म्युनिसिपालिटीन आमकां कॉपरेट करचें सोडून तांच्यांनी आमची फायल कित्याक काडून दवरली हें आमकां कळना, आनी भितर खंय तरी राजकारण आसा हें आमकां आतां दिसता. म्हणून आमी तांचेर म्युनिसिपालिटीचेर 15 दिसाचो आमी टायम दिल्लो आसा. आमी तांचेर मोर्चा व्हरतले, सगळे आमचे गोभक्त सगळ्यांनी भितर सहभागी जातले आनी तांकां जाब विचारतले. आनी येणाऱ्या काळांत जर तांच्यांनी हे गोश्टी प्रपोजल जर फुडें व्हेले ना जाल्यार आमचे येणारो संघर्श आसा हो म्युनिसिपालिटी कडेन आमी सदांच आमचे फुडलें एजिटेशन चालू दवरतले. वाळपयचो नगराध्यक्ष म्हणटा केंद्राची फायल कावन्सिला मुखार घाल्ली, मात उपरांत पालिकेनूच स्वताची गोशाळा सुरू करची म्हूण प्रस्ताव आयलो. सरकार एका शारांत 2 गोशाळांक मान्यताय दिता आसत जाल्यार गोसंवर्धन केंद्राच्या गोशाळेची फायल क्लियर करपाक कांयच हरकत ना. म्हणून आयज हांव अशें म्हणिना की तेंचेर आमी मुद्दम करून हो प्रोजेक्ट होल्डाप दवरलो आसा अशें ना. कारण जेन्ना कावन्सिलान डिसिजन घेतलें की जेन्ना म्युनिसिपालिटी एकूच प्रोजेक्ट येता आनी ते एकूच प्रोजेक्टाचेर तो आमी घेवचो आनी आमी सुरवात करची अशें म्हणून आमी तो हें केल्लो आसा. जर तर सरकार आनी एक प्रोजेक्ट दिता आमकां एका वाळपय खातीर जाल्यार हांव अवश्य तांकां परमिशन दिवपाक सगळ्या कावन्सिलांक हांव मिटिंग घालून हांव पास करता. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. घेऊया एक ब्रेक.